आम्ही सगळे पोक्षे उपवाडा 17 तारखेक आमच्या घराकडे एक रातची सुमार एक बायक करून गेली आणि आमचे सगळे भुरगे एक 4 दीस कंटिन्युअस त्यांचो शोध घेवपाक लागून सगळ्यांनी एफर्ट घेतला. तशेंच आयज पुलिसांनी ती बायक धरून हाडली आनी 3 जाण धरून हाडला आनी 2 जाण धरपाचे आसात. त्यांचो शोध चालू आसा आनी आमी गांवचे वतीन PI थँक्स म्हणटा कित्याक तेणी इमिडिएटली एक्शन घेवन तांकां धरून हाडले. आमी इतले एफर्ट्स घेवन त्रास करून बायक घेता चलून व्हरपाक तांकां कांयच ना. केन्ना हो इन्सिडेंट? 18 तारखेक रातचे 2:30. आनी कितें तुमकां डावट आसलो कोणाचेर? कितें डावट आसलो म्हणल्यार आमकां एक्सपिएशन फुटेज मेळयली, CCTV फुटेज मेळयली. तेजेर आमी ताका पळयलो आनी इमिडिएटली पुलिसांक सांगलें की तशें आसा म्हणून. सो आतां जर धरल्या ते लोकल्स बीन कोण गोंयचे मायनर आसा आमी तांकां पळोवना अजून. कितले जाणांक धरले, डिटेन केले? 3 जाणांक धरल्या सध्या आनी 2 जाण चालू आसा तुका. सो तुमची मोटरसायकल बीन मेळ्ळी काय? मोटरसायकल मेळ्ळी आमची. ओके. सो तुमी आतां PIक मेळ्ळे पयलीं, PIन कितें सांगलें तुमकां? कितें एक्शन जातलें? आतां 3 जाणांक धरला आनी 2 जाण आसा ताका इमिडिएटली धरतले म्हणून तेंची क्वीक एक्शन घेतलें. सो फर्स्ट टायम तुमच्या गांवांत काय हेच्या पयलीं गाडयो अश्यो चोरयो वयता? फर्स्ट टायम जालें. ओके.